सरान शिकयल्ली आमगे वैभव सरान मागीर सावय सरान मागीर किर्तन सर बी तेंच्या सगळ्यांक शिकयलें म्हाका पयलीं मातशी म्हाका कळना नियम म्हळ्यार जायना तेंच्या प्रॅक्टीस करून जाली शूटिंग रनिंग आसली मातशी पयलीं. सो कशें फील दिसता तुका फील कितें जाता म्हणल्यार म्हाका खबर आसलें रनिंगा जाता म्हणून शुटिंगाचें हें आसलें. We are happy that for the 37 national games, the Modern Panthalon is going to win the gold medal in the first event of laser run, and Babu Gaonkar would be the winner for the Goa, and this is a proud moment for all of us, for Modern Panthalon in Goa and the whole state of Goa. की ही जे हांगा आमचे फोंड्याक हे गेम जाल्ली ते गेमीक आमचे एक सांग्यावळ सारके बागाचे भुरगो गांवकार ह्या भुरग्यांनी जी मेळिल्ली आसा आनी आमकां अभिमान आसा की गोंयच्या आमच्या भुरग्यान आमच्या फोंड्याक येवन ती गोंयची हिंदुस्तान आमचे भारत लेवलाची सगळे गेमी हांगा सुरवात जाली आनी ते गेमीचेर आयज तेणें आमचें यश मेळयलें. हांव तेजे बाबू गांवकार आनी तेजे बापायक आनी तेजे आवय बापाय सगळ्यांक तांकां अभिनंदन करता. बाबूची फामील म्हणटा आमच्या खातीर अभिमानाचो खीण. म्हाका ती आतां सद्या अशी उमेद येयली अशी जिखली म्हणल्यार सद्या गोंयची सद्या नांव तेणी वयर काडलें. इश्कोलाच्यान पयलींच्यान चालू आसलो इश्कोलाच्यान तेगे चालू आसलें आनी एक आयतारा तो केन्ना सोडीत नासलो आयतारा फिक्स वयतालोच तो हय गेमी खंय आसता थिंगा आयतारा चड असो वयतालोच. तुमी केन्ना हाडयलें ना? आमी हाडयलें ना. आमी ताका मुद्दाम पावोवन सुद्दां येताले पयलीं गाडी नासले न्हू गाडयेन सुद्दां सकाळ फुडें पावयताले आनी तो सकाळचो हांगसरल्यान 3-4 सुद्दां वयतालो. आमकां आयकोपाक गेल्यार मदीं तो बरो नासून पडलो आनी तो बरो ना म्हणल्यार बरो पयलीं पडलो 2 वर्सां ताका आमी डॉक्टर भरपूर केले ताका. ते डॉक्टरान सांगलें ताका 2-3 वर्सां म्हणल्यार ताका धांवपा दिवपा जायना चलपा सुद्दां चड दिवपाक जायना अशें सांगलें. मागीर आमी ताका थोडे दीस आमी तसो करून दवरलो घरा कडेन आनी मागीर तो इल्लो जातकीर मागीर तो धांवपा लागलो. कितले 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 5 किलोमिटर अमकें तेगे डिस्टन्स आसलें म्हणल्यार हांगसान थंय वचपाचो थंयसान परत येवपाचो तितले तो धांवपा वयतालो डेलीचो. मजगती बाबूक मंत्री सुभाष फळदेसायन 1 लाख रुपया इनाम जाहीर केला. नेत्रावळीची पंच राखी नायकानूय तेका 50,000 इनाम दिवपाचें थारायला. आणि हे पहिले मेडल जे बाबूक मेळ्ळें आसा नेत्रावळीचे बाबू उर्फ अभय हांकां हाजे खातीर हांव म्हजे तर्फे एक इनाम जाहीर करता. 1 लाख रुपया कॅश इनाम ताका आमच्या फॅमिली तर्फे बाबू गांवकर हांकां. आनीक बाबू यू हॅव रियली मेड अज प्राऊड सांगेकर नेत्रावळीकार आणि तशेंच गोंयकारांक पयले मेडल दिवन एक जैत हाडलेलें आसा आनी हाच्या फाटल्यान गोंयकारांक अनेक मेडलां मेळपाची अपेक्षा आमी करतात आनी इश्वरा कडेन प्रार्थना करता. तशेंच आज जो सारको आनंद जल्लोशाचो दीस आसा आनी ह्या जल्लोशाच्या दिसाक हातून एज अ वार्ड पंच म्हणून म्हजें आज हांव जाहीर करता की कारण आमी प्रत्येक फावटी स्पोर्ट्सा भितर जेन्ना स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एज्युकेशन हातूंत भितर आमी सदांच लोकांक ज्यो सुविधा जाय त्यो दिवपा खातीर अग्रेसर आसता. सो आज एज अ पंच म्हणून म्हजेर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून हांव डिक्लेअर करता ह्या बाबू गांवकरा खातीर म्हजे कडल्यान एक 50,000 हे हांव ताका दितलें. बाबून मिक्स रॅलीत सीमा गोसावीच्या सांगतान गोंयाक 2रे पदक जोडूंक दितना रौप्य पदक जिखलें. फाटोफाट चलयांच्या रॅली टीमीन स्नेहा गांवकार, सीमा गोसावी, योगिता वेळीपान कांस्य पदक जिखलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.